म्हज्या आनी तुजे मुखार हाजर आसा. एकडे वर्ताचेर आमी दिश्ट घालया. बाबा भयणी, आज तुज्या कुटुंबांत कितें समस्या फुड करून आसाय. आज तुज्या कुटुंबांत कितें कश्ट तूं भोगून आसाय. आज तुज्या जिवितांत खंयच्या रितीची मानसीक वत्तडांक वळख जालाय. आज तुज्या कुटुंबांत कितें आर्थीक समस्या आसात. आज तुज्या कुटुंबांत कितें मनाभेद आसा. खंयसर कुटुंब तुजे वांटे फांटे जाले बरी भोगता. बाबा भयणी, तुजे सांगता जेजू आसा. आज तूं एकसुरो तूं तुजे कश्ट भोगिनाय. तुज्या कश्टांत जेजू तुका सांगात दिता. उंड्या रुपारच्या सुम्याचेर दिश्ट घाल. कालवारेच्या दोंगरार ह्या सुम्यान बाबा भयणी तुजे खातीर तो बारादी कुरीस वावयल्लो. त्या कुर्साच्या वसनांत तुवें भोगचे कुटुंबाचे कश्ट, तुवें भोगची ती पिडा शिडा, तुवें भोगची ती सत्कट रितीचे वत्तड, तुज्या जिवितांतल्यो हर एक सोलवण्यो, हर एक समस्या तूं आज फुड करताय. जायतीं दुकां कळयताय, मस्तो बेसार आसाय. हे सगळे आज जेजू तुजे संगी वावयता. तो तुजे संगी आसा. एक सोरो तूं आय. आवासान तुजे सांगता म्हणटा सुमी. हे या मुजे सरशीं कश्ट तेलानो, वजान ववयतलेनो, कुटुंबा जिवितांत कश्ट देल्यानो, कुटुंबा जिवितांत संकश्टांत सांपडलेनो, कुटुंबा जिवितांत वत्तडाक सांपडलेनो, कुटुंबा जिविताच्या कश्टां खातीर दुकां गळयतलेनो. म्हजे सरशीं येया. हांव आसां तुजे खातीर हांगासर. तुजे कश्ट म्हाका तूं दी. आयचे दीस हांव तुका सांगात दिता. कित्याक हांव कुटुंबान जियेला. कश्ट म्हणल्यार कितें हांवें समजून काण गेल्यात. म्हज्या आवय बापूय संगी हांव जियेला. हर एक रितीचे कुटुंबाचे वत्तड हांवें स्विकार केल्यात. हर एक रितीचे कश्ट तुवें भोगले बरी हांवें भोगल्यात. आनी त्या खातीर हांव तुजे खातीर ह्या उंड्या रुपार हाजर आसा. म्हजे सरशी ये. परत आमी एक घडीभर आराधन करया. तें गीत आमी मुंदरून व्हरया. सुम्याक आमी आमकांच समर्पया. आमचे कुटुंब ताका समर्पया. आमचे कश्ट ताका समर्पया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्यांक ह्या घडये सुम्याक समर्पया. ವಾಕ್ಯವ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವೂ ಆದ ತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಮೋಹದಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
हालेलुया 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 आराधने स्तुति यीशुवे देवर ओ देवर स्तुति आयुधने आराधने हालेलुया 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 बुश्या मोबिनो इकडे बोर बुश्या आमच्या कुटुंबात या इकडे बोर आज देवाक आमी अर्गां दिवचो दीस बाबा भयणी ह्या संवसारांत जर आज तूं हांगासर आसाय तुजें कुटुंब तुका कारण तुजें जल्म दिली आवय बापय कारण तुजो मोग केल्लो देव तुजो मोग केल्ल्या त्या देवान तुका आवय बापय दिली आनी आवय बापय मारपा त्या संवसाराक तो आयलोय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणी त्या देवाक आमी अर्गां दिसे इकडे भर आमी सगळीं संवसारांत आमी जिवन भाग देवान आमकां पाव केला पयल्या स्वतेर आमच्या आवय बापय खातीर मागया पयलें आमच्या आवयचो उडास करया सक्कड हर एकली आमी ह्या घडी आमच्या आवयचो उडास करया आमचे कुटुंब मोगाचें पाठशाळ केल्लें मोगाचें पाळणें केल्लें त्या आवयन खंयच्या घडये निर्धार केलो तुका आनी म्हाका आपल्या गर्भांत जल्म दिवंक त्या घडये बाबा भयणी तुजें आनी म्हजें संवसारांत तुजें सोपण त्या देवान चरी केलें मरयेन कशें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजी ती जावं म्हणलें बरें म्हज्या आवयन त्या घडये म्हाका जल्म दिवच्याक तिणें संमती दिल्ली आनी ह्या संवसारांत म्हाका येवचें भाग फावो केल्लें त्या आवयन 9 म्हयने म्हाका ववयलें ते 9 म्हयने कश्टाचे ते 9 म्हयने दुखाचे ते 9 म्हयने गीत खणल्ले तिणें ते 9 म्हयने तिच्या जिवितान व्हरत्या रितीन त्याग आनी सॅक्रिफायस केल्ले म्हज्या आवयन म्हजे खातीर ते 9 म्हयने पाशार केल्ले मस्त मस्त म्हज्या मोगा खातीर केल्लो सॅक्रिफायस अर्गां दिवया उडास करया त्या आवयचो केदो व्हरतो त्याग आनी सॅक्रिफायस केला म्हज्या आवयन त्या प्रसतपणाची दूख बघून ह्या संवसारान म्हाका जल्म दिल्लो त्या आवयन त्या घडयेंत हांव तिणें बगली ती दूख तिणें कळयल्यो तो राती न्हीद नातल्यो म्हज्या खातीर म्हाका पांदून दिवंक म्हाका पुसूंक म्हाका न्हाणोवंक म्हाका नितळ करूंक म्हाका न्हिदावंक त्या पाळण्यांत तिच्या हुस्क्यार तिच्या कांद्यार म्हाका घडये खंयसर कितलो वेळ तिणें म्हज्या खातीर त्याग केला भविश्यात तिचें सरकारी काम तिणें सोडलां तिची जोड तिणें सोडल्या म्हज्या खातीर त्याग केला घरा रावल्या आनी म्हज्या खातीर सगळें केलां म्हज्या खातीर तिणें भविश्या जायतीं दुखां धांवळयल्यान जावं पुरो त्या भुरग्याक त्या पोसतना म्हाका त्या काळार त्या आवयक मस्त कश्ट चल्ले जावं पुरो घरांतलें वातावरण बरें नातल्लें तरी पूण त्या आवयन म्हज्या खातीर कश्ट सोंसलें म्हाका नाका म्हणोना म्हाका काण ती कचऱ्याच्या डब्याक उडयता म्हणोना त्या आवयन म्हाका बुगान स्विकार केला तिच्या हुस्क्यार केळयला तिच्या पासलेंत म्हाका दवरला म्हाका मोग दिला म्हाका वखद दिला म्हाका पांदून दिला म्हाका जिवीत दिला म्हाका आज इतून सरडला केदें व्हडलें भाग त्या आवय देवान दिल्ली म्हजी आवय देवान दिल्ल्या त्या आवय खातीर बाबा भयणीनो सक्कड हांवें एक घडी भर उंड्या रुपारसच्या जिसूक अर्गां दिवया ह्या सुमयान त्या म्हाका आवयक दिल्लें ह्या सुमयान त्या आवयतान मोग दिल्लो ह्या सुमयान त्या आवयतान तें जिवीत दिल्लें म्हाका आज हांव हांगासर आसां आज बाळक जेदूच्या ह्या पूर्ण शेतान हांगासर ह्या उंड्या रुपारसच्या जिजू मुखार आसां तर त्या सुमयान म्हाका दिल्लें जिवीत म्हज्या आवय मरेपाक सक्कड आमी देवाक अर्गां दिवया जे कडेन वर म्हणया अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां अर्गां दिता
सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात दिनवाशी मोल मोजी उपकार तुझो माडू बोरला वडा आनंदात गांधीता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजात एक घडी भोर आमच्या बापायचो उडास करया जल्म दिलो बापय म्हजो तो जिवंत आसा जाल्यार देवा गर्गां दिवया जर तो मरण पावला ससनाचो विशय ताका मागया त्या बापयचो उडास करया म्हज्या बापयन म्हज्या आवयक मोगान स्विकार केल्लें म्हज्या बापयन म्हज्या आवय त्या आवयक काजाराच्या सक्रामेंता मारिपात आपल्या घरा हाडिल्लें आनी त्या म्हज्या बापयन तो मोग दिल्लो आनी म्हज्या आवयक त्या मोगाचो फळ जावन आज ह्या संवसारांत हांव आसा म्हज्या बापयचें बरें मन म्हज्या बापयचें समर्पीत जीवन म्हज्या बापय देवाती असलो मोग म्हज्या बापयन कुटुंबा खातीर केल्ले त्याग आज हांव इतून येवंक कारण जालें ह्या म्हज्या बापयन म्हज्या आवयक त्या कश्ट वेळार सकळ सांगात दिल्लो म्हाका व्हड करच्या घडये हर एक दीस हांव व्हड जावन येता आसतना तो बापय गळटालो भायर वचून जायते फावटी तो कोणाच्या घरा बागलार गळटालो जायते फावटी वतान गळटालो जायते बरी कश्टांचें काम करतालो कांय इल्ले पयशे मेळ्ळे संतोशान घरा घेवन येतालो आनी मतीन तो चिंततालो म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव हें दवरतां म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव हें करसिता म्हजें भुरगें व्हड जायतय म्हजो चेडको व्हड जायसय हाका बरें शिकयसय बरें हाका पावयसय ताच्या जिवितांत बरें हांवें दिसय म्हज्या भुरग्यांनी एक दीस बरें हांव वाटें पावसय तो डॉक्टर जाता इंजिनियर कितें सपनां म्हज्या बापायन देखलें कितलो म्हजो मोग केलो त्या बापायन कितले इन्सल्ट भोगले जावं पुरो कामाक गेल्ले कडेन थोडी फावटी हेरांनी ताका इन्सल्ट करतना थोडे फावटी म्हज्या बापायन काम केल्ले कडेन थोडी फावटी पिडेस जावन पडतना ते कामाचो बोर ताका भोवंक तांकां नातल्या वेळार तो कश्टांनी पडतना सगळें सोंसून व्हरतालो कित्याक तेज्या काळजांत एक आशा आशिल्ली म्हज्या भुरग्यांक व्हड करचें म्हज्या भुरग्यांक पोसीचें म्हज्या भुरग्यांक बरें कुटांब बांदून हाडचें कितलें मोग त्या बापायन म्हाका दिला म्हज्या बापाक त्या म्हज्या बापायचो उडास करया त्या म्हज्या बापायन केल्ले सॅक्रिफीस दोळ्या मुखार हाडया त्या बापायन म्हाका दिल्लो मोग त्या बापायन म्हाका दिल्ली देवाची वळख त्या बापायन म्हाका कितले कडेन आपण मेल्लें इगर्जेक आनी खंयसर सैत्य कडेन म्हाका आपण व्हेल्लें म्हज्या जिवितांत म्हज्या लग्नाच्या संदर्भांत जावं ह्या म्हज्या बेसाच्या नियम कितें त्याग ताणें केला कितलें सगळें म्हजें जिवन ताणें संदर्भित केलां सक्कड आमी देवाक अर्गां दिवया परत तें गीत आमी गावया देवाक अर्गां दिवया बापायचें देणें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजात देवाशी मन मोजे उपकार तुजो माडू बोरला वडा आनंदात अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजात मागया आमी आतां आमच्या भुरग्यां खातीर आज भुरग्यां खातीर विशेश मागणें देवान आमकां भुरग्याचें देणें दिलां एक काजरी सोडे फाटल्या 2 वर्सांत हांव म्हजे कडेन विनंती करता फादर तुमच्या पिरगेचें आराधन करतना म्हजो उडास कर आमचो दोगांयचो काजर जावन 8 वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें ना आमकां कलीपण भोगता निरासपण भोगता फादर तुमचें आराधना वेळार कळनासतना म्हाका कितलीं वर्सां जाल्यार आमी राखून दवरता देवान आमकां एक भुरग्याचें देणें दिवच्या पासत केदी व्हडली आशा पळया कितलेशा जोड्या भुरग्यांचें देणें ना ती करगोन आसात रडतात खंयचे त्याग ती करतात
कितें खरी जागे पुरा सक्कड साथ जालें करतात. एक भुरगें देवान दिल्या पुरातलें, एक भुरगें, वन चाइल्ड. लॉर्ड गॉड प्लीज गिव मी वन चाइल्ड प्लीज. तांचें दूख समजून घेवया भाव भयणीनो. असली आवय बापूय आसा जाल्यार देवान भुरग्याचे देणे दिल्ले. आवय बापूय हांव आनी तुमी कितली भागी. आज 1,00,000 आमकां भुरग्याचे देणे दिला न्ही गे. आज जावंक पुरो बाबा भयणीनो, आमकां थोडी फावटी आमच्या भुरग्याचो महत्व म्हाका समजना. एक भुरगें देवान दिल्या शिवाय खंयची सावनी मेळना. देवान दिवचे देणे, देव तुजो मोग करता, देव तुजो मोग करता म्हूण देव तुका भुरग्यां मारी पात दाखोवन दिता. एक भुरगें ह्या संवसारान दिवचें म्हळ्यार एक उतार ते देवा तवनेचे, आय लव यू, आय लव यू, आय लव यू, हांव तुजो मोग करता. देखून हें भुरगें तुका दिलां. प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. भुरग्यां बसो देवा करगा दिव्या. देवान म्हाका कितल्या अपुर्बाशी भुरगीं दिल्यात. आज ही भुरगीं म्हजो बरवसो, आज ही भुरगीं म्हज्या वांट्याक सगळें आस्त बोदीक. हांव कोणा खातीर घोळटा, कोणा खातीर काम करता, हे सगळें इतले कश्टांनी तुमी घोळटात. कांय इल्ले पयशे जमा करतात, कांय इल्लो जागो घरबदी करतात. कोणा खातीर? भुरग्यां खातीर न्ही गे. तुमच्या भुरग्यां सुद्दां मोग आसा. ही भुरगीं देवान दिल्ली. देवा करगा दिव्या. देवान तुमचो मोग केला. भुरगीं बाळां दिल्यांत. ह्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केला. ह्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेक व्हेला. ह्या भुरग्यांक देवान जाणमाय दिल्या. ह्या भुरग्यांक बुदवंतकाय दिल्या. ह्या भुरग्यांक बरो फुडार दिला. इतलें सगळें केलां. देवान आमचो मोग केला. आमच्या भुरग्यांक सोडूंक ना. थक्कड आमी ह्या घडये देवा करगा दिव्या आनी गावया. अर्गां तुका सुमया परत. अर्गां दिता तुका सुमया, सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोन मोची उपकार तुजो बाळगून भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सुमया, सगळ्या म्हज्या काळजान. बाबा भयणीनो, उडास कड्या ह्या घडी आमच्या मालगड्यांचो. आमच्या कुटुंबांत मालगडी आसली. जावं पुरो आमच्या मालगड्यांनी आमच्या खातीर कांय व्हडलें करूंक ना. पूण त्या मालगड्यांचो त्याग आनी साक्रिफीस, पिकलेली प्राय, हातपाय अस्कळ जातना, हातापायचें बोळ उणें जातना, त्या मालगड्या आमच्या आबान व्हडली मायन आमच्या मालगड्यांनी भावा भयणी आमचे खातीर कांय करूं ना म्हण आमी चिंते नाका. आज जर तर आमची आवय बापूय दिल्ली तांचे मारेपात, त्या मालगड्यांचे मागणे, त्या मालगड्यांचे बेसांव, त्या बेसांवांनी आमी आज आसां. मालगड्यांचे बेसांव, आब्रामाच्या बेसांवांनी बाबा भयणीन आब्राम सगळ्या इस्रायलीच्या संततेक बेसांव जालो. इसाकाचे बेसांव घेवचे खातीर जाकोब बेसावाक मोस्कन पर्यंत येता. बेसांव तितलें गरजेचें. एक मालगडो मनीस तो केसांनी पिकलोलो जावं पुरो, कुडीन पिकलोलो जावं पुरो, जिवितान थकलोलो जावं पुरो, पूण ताणें जर तर म्हळें पुता देवाचें बेसांव तुका, पुता देवाचें बेसांव तुका, आमकां दुसरें कांय नाका. कित्याक हें देवाचें बेसांव. देव असो मालगड्या मारिपात आशिर्वाद दिता. आज आमचें कुटुंब जर तर ह्या परिस्थितीर आसा, जर आमी ह्या संतोशान जियेता, आमच्या मालगड्यांचें बेसांव, आमच्या मालगड्यांचें मागणें शिकाप नातलें जावं पुरो तांकां, पूण तो कोंत काण घेवन तो तेर्स करतना त्या मालगड्यांनी महिलां गटल्यान वचून इगर्जीन वचून आमचे खातीर मागतना
आमच्या भुरग्यां खातीर नात्रा खातीर पणज्यां खातीर आमचे खातीर मागले तांणी त्या म्हालगड्यांनी भुरगे आमचे कुटुंब बरें जायचे म्हणून त्या बेसा मनी आमी आसां त्या म्हालगड्याचो उडास काडया देवा करगां दिवया आनी गावया तेंच गीत परत आनी म्हालगड्यां पासून देवा करगां दिवया गांधीता तुका सोनिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिनवाशी मान म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान हर गांधीता तुका सोनिया सगळ्या म्हज्या काळजांत एक बोर बाबा भयणीनो आमी सगळीं उबी रावया परत आमी तेंच देवाचें उतर एक बोर मोती घडयां परत्यान मिसाच्या वेळार आमी आयकल्लें तसो मुखलो भाग आज आमी एक बोर ह्या पेस्तचो मुख्य विशय आमी मोती काडया सर्वेस मोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया उपरांत जेजू नजरेताक फाटीं आयलो तो तांकां काळजां जियेलो पूण ताचे माथेन ह्यो संगती सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायन आनी प्रायन वाडलो देवाची उतर घे वाखणी तुका क्रिस्ता बसया एक बोर आमच्या कुटुंबा जिविताक परतून या जेजू नजरेताक फाटीं आयलो जेजू नजरेताक फाटीं आयलो बाबा भयणी पर गांवांत आमी कामाक गेल्यार रजेर आमी घरा फाटीं येता सकाळीं कामाक गेल्यार ऑफिसांत हांव सांजेर घरा फाटीं येता भुरगीं इस्कोला गेल्यार इस्कोला गेल्लीं भुरगीं सांजेर घरा फाटीं घरा येतात मार्केटीक गेल्लो मनीस मार्केटींत कितें घेता तो घरा फाटीं येता खंय यात्रेक पयनाक येता आमी 4-5 दीस 15 दीस घरा फाटीं येता आमी कित्याक आमचें घर आसा आनी जेजू फाटीं आयलो जेजू फाटीं आयलो नजरेताक बाबा भयणीनो आज पयलें हें आमी समजूचें गरज इंग्लिशांत तें सांगणें आसा ईस्ट एंड वेस्ट होम इज बेस्ट आमचें घर आमचें कुटुंब आमकां सर्वस्व कित्याक ह्या संवसारांत आमकां कुटुंबा भायर कितेंय आमचें म्हणलें ना स्वंत म्हजें स्वंत कितें आसा जाल्यार तें कुटुंब आमी हॉटेलांत रावता थोडे फावटी वचून कितले दीस रावयेत थोडे दीस आमी रावता भाड्यान फारीक करता फाटीं येता तें आमचें संत घर घे ना पयशे दिजे आनी इतलेच दीस रावयेत मागीर आमी रावूंक जायना भाड्याच्या घरांत रावता त्या घरांत आमी परमनंट रावयेत गी कांय तंद बदलाण करयेत गी धनी म्हणटा ना 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 आपण नाका तशें तें आमचें घर तुजें न्ही तूं वच भाडें दी आनी वेळ तें एग्रीमेंट जालें चल चल म्हणटा बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें एक मात्र आमचें घर आमचें कुटुंब तें आमचें कित्याक थंयसर तूं वस्ती करताय उडल देवाचें उतर मिसा वेळार आयकलां आमी बाबा भयणीनो थंयसर देव मात्र मनीस मात्र न्ही आवय बापय भुरगीं मात न्ही मलगडी मात न्ही देव थंय वस्ती करता देव त्या घरांत जियेता खंयसर दोग वा एक म्हणजे नांव समता थंयसर हांव आसा तांचे मध्यगात म्हूण सोम्यान म्हळां आनी कुटुंबांत जरूर ती सांगता जियेतात थंयसर 100% देव आसा 100% देव हाजीर आसा थंयसर देखून देवाचें हाजीरपण तांकां एक कुटुंब म्हणल्यार देवाळ टेम्पल
ते पवित्र जागो देखून जेजू घरा पाटी येयलो कुटुंबाक आमी कितलो महत्व दिवचें म्हण आमकां समजता देखून आज पयल्याच तर आमी आमच्या कुटुंबाक आमी दास आमी पाटी होवंक आसा म्हणजे उडास दवरया म्हणजे आमच्या कुटुंबात जिवितांत आमी जियेचे थंयसर आमचो जगो देवाच्या संगतपणान जियेचे थंयसर देवाचो मोग आसा कुटुंब आमचें शाश्वत बुदीक ह्या संवसारांत आमी जीव आसता म्हणसर आमी हांगासर ह्या कुटुंबान जियेता आनी मेल्या उपरांत जाल्यार वो बांदून धरून वेता देखून भावा भयणीनो आमी उडास दवरया आमचें कुटुंब तें आमचें देवाचें घर आनी तें पवित्र सांबाळूंक आज आमी बरो एक निर्धार करया जायते फावटी आमी राग दवरता कुटुंबांत विंगड वेता कुटुंबांत पयस रावता घोवा बायलेच्या ल्हानशा झगड्या निमती घरांत वांटे फांटे जातात भुरगीं दायज ल्हानशा कारणा खातीर जल्म दिवन पोसलेल्या आवय बापूय सोडून पयस येतात थोडीं जाणां मनां भेद दवरून घरांत येनात देवा कशें भोगत एका घरांत आमी कशें पयस रावचें जल्म दिल्या आवय बापूयतान कशें पयस रावचें कादारी जिवितां मारिपात एक जाल्यार घोव बायलेन कशें विंगड विंगड रावचें आवयच्या पोटांत धरल्या भुरग्यान आवयतान कशें पयस रावचें साध्य ना देवाच्या मांडावळीक विरोध हे देखून कोणेय जावं दी कुटुंबांत पयस रावतलो तर देवातान पयस आसा म्हणटलें चिंते जायी लाडाय झगडी जावं पुरो वटणी मनशां आमी मनशांनी आमी सोडून हें करता ल्हान कारणा खातीर हे दीस आमच्या स्वार्था खातीर घरांत पयस रावचें कुटुंबांत पयस रावचें अलग रावचें आमी राग दवरून रावचें दुस्मानाय दवरून घेवची लढाय ना हें देवाक माना हें देवाक कित्याक कुटां म्हणलें देवाचें देणें आनी तें तुवें फुटोवंक साध्य ना तें वांटे फाटें करूंक साध्य ना देखून जेजू आमकां तें शिकयता तो तांकां काल जावन जियेलो भाव भयणीनो हर एकल्या तसो तसो जागो आसा कुटुंबांत भुरग्यांनी आवय बापूयचो जागो घाणिवंक जायना भुरगीं भुरगींच भुरग्यांनी भुरग्यां बरीं आसचें घोवान घोव बरीं आसचें बायलेन बायले बरीं आसचें हर एकल्या कुटुंबान ताका एक जागो देवान दिल्लो आमी न्ही मनशांनी न्ही हांव पाद्रांव जावं पुरो म्हणून म्हज्या घरा म्हज्या आवय बापूय दितना हांव भुरगोच तांकां पाद्रांव जालो म्हणून म्हज्या आवय बापूय बूट पुस करून जायना हांवें तांकां काळजी दी हांव तसो पोवतो भाव भयणीनो हर एकली आमी हें समजाचें आज म्हजे कडेन पयशे जाल्यार जावं पुरो आज हांव दडटा जावं पुरो तुवें जोडून पयशे केल्ले आसतना तुजे आवय बापूय तुजी गुलाम न्ही ती तुजी आवय बापूय तुवें काल जावंक आसा आवय बापूय गौरव दिवंक आसा भुरग्यांनी भुरग्यां बरीं आसची भुरग्यांनी आवय बापूयचो गौरव दिवचो हें जेजू आमकां शिकयता तो काल जावन जियेलो हर एका भुरग्यांनी आवय बापूय काल जावन जिवचें गरजेचें आवय बापूय ती देवातान ते आवय बापूयचें भाग तांकां मेळ्ळें तुवें आनी हांवें दिल्लें न्ही हांवें तुवें दिल्लें न्ही तें देवान ताका फावो केलां देखून तो गौरव दिवंक आसा म्हजो बापूय कसलोय जावं दी कितें म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ तुजो बापूय तो मोती एका रितीन मतीभ्रश्ट जालो जाल्यार ताका मान दी तुजो बापूय इज योर फादर शी इज योर मदर रेस्पेक्ट दी कित्याक ती देवातान तें आयिल्लें मनशान तुवें केल्लें न्ही तें मनशान केल्लें न्ही तें देखून आवय बापूय काल जावन जियेलो तो आनी तिसरें भावा भयणीनो जेजू जाणवायन आनी प्रायन वाडलो हो विशय आमी ह्या दिसांनी मस्त नियाळ करतले हांव पेस्ता दिसांक ह्या विशया विशीं जायती शिकोवण आसतली तुमकां आमी जाणवायन वाडचे भाव भयणीनो जाणवाय खंयतावन येता देवातावन येता मनशातावन न्ही जाणवाय मनशातावन आयली न्ही जल्मताना आमी कांय करतले आमी आमचे PhD डिग्री आनी कितें डिग्री आसता जल्मातावन हाडून येयल्या हांव की न्ही देवान आमकां दिल्लें आमी शिकल्या देवान आमकां दिलें वाडोवन येताना हर एक देवान दिवचें पयशे आमी हाडून येवन हांव नोटांच्यो हाडट्यो काडून मायच्या पोटांत येवन हांव ग्रेस्त काय हाडून येवन आमी आर्टिस्ट आमी आवय बापूयच्या पोटांत येताना हाडूंक ना भांगार शिंगार हाडूंक ना सकट देवान दिल्लें
जाणवाय तुका देवान दिल्ली उडास्तवर आमी जाणवायन वाडची जाल्यार देवाच्या सळावळींत आसचे देवाच्या सळावळींतल्या जाणवाय लाभना खंयचें बरें खंयचें वायट कितें करचें कितें करूं नजो तुज्या जिवितांत खंयची देवाची वाट खंयची देवाची वाट न्ही भाव भयणीनो एक संगती देव तुका समजून दिता उजवाड दिता देखून आमी देवाच्या वाटेन चलोंक जाय आज आमी कुटुंबा खातीर मागया एक घडी भर आतां आमी एक घडी भर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आज आमची हर एका कुटुंबांत बाबा भयणीनो देवाचें रक्षण लाभून दी विशेष रितीन ह्या घडये आमची कुटुंबां आमी समर्पया आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबा खातीर मागया पयल्या सुवातेर आज आमच्या कुटुंबांनी आसच्या आवय बापाय बसत मागया वडोल आमी तांचे खातीर अर्गां जाली आतां आवय आनी बापाय बसत मागया देवान आमच्या आवय बापायक भलायकी दिवचे बसत देवान आमच्या आवय बापायांक बरी तांकां जिवंत आसल्यांक आमकां तांकां खंडीसांनी बरी भलायकी दिवन दी मोती समाधान दिवन दी देव तांकां तांचे जिवी सुकाळ करून दी प्रायेचे दीस येतना भुरग्यांनी सांडिना जावंक तांच्या जिवितांत प्रायेचे दीस येतना तांणी एकसुरपण भोगिना जावंक म्हाका कोणी ना भुरग्यांनी सोडलां सकाळीं म्हजो आस सोडला हांव कश्टांत आसां पिड्यांत आसां म्हाका कोणी ना पळोवंक म्हणलें आवय बापाय भोगचें नाका आवय बापायनी आमचे खातीर कश्ट काडल्यात आमचे खातीर तांणी मस्तू वावड काडल्या तांचे हात पांय झरयल्यात तांचे रागात आटयला त्या आवय बापाय बाबा भयणी हांवें आनी तुवें कोणें शेकल्यान आमी आमच्या आवय बापायक दूख दिवचें नाका एकसुरपण बगशें करचें नाका आमची आवय बापाय दी आमी कितलेय पयस वचोंक बरो पूण आमची आवय बापाय मागया तांचे खातीर मागे सोम्या आमच्या आवय बापायक बरी भलायकी दी आमच्या आवय बापायक हाता पांयाक सूख दी आमच्या आवय बापायांक सोम्या तुज्या कोपान तूं सांबाळ तांणी काडल्या वावंटी प्रतिफळ दी तांच्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवचें भाग फावो कर एकसुरपणांत तांकां पडोवन सोडिनाका तांच्या भुरग्यांचें तांच्या मोगाच्या मनशाचें सांगातपण लाभशें कर जेजो आमच्या आवय बापायांक आशिर्वाद दी मागीर गीत आमी गावया कुटुंबांत म्हज्या आमी सकड ह्या गिता वेळार आमच्या आवय बापाय बसत विशेष रितीन मागया कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या जेजू जेजू तुझी रावो जेजू तुझी जेजू जेजू तुझी रावो जेजू तुझी जेजू मोगाळ तुझी जेजू मोगाळ तुझी जेजू जेजू तुझी रावो जेजू तुझी जेजू जेजू तुझी रावो जेजू तुझी कुटुंबांत म्हज्या एक वाट दी तूं कुटुंबांत म्हज्या माई पास दी तूं कुटुंबांत म्हज्या एक वाट दी तूं कुटुंबांत म्हज्या माई पास दी तूं जेजू जेजू दी तूं एक वाट माई पास दी तूं जेजू जेजू दी तूं एक वाट माई पास दी तूं मागया ह्या घडये भाव भयणीनो आमी मागया आमच्या भुरग्यां बसत ह्या घडये
देवान आमकां भुरगीं दिल्लीं, ह्या भुरग्यां बसत वडोन आमी देवाक अर्गां दिलीं. मागया आवय बापायचें काळी जावं जाणा तुमच्या भुरग्यांचें बरेंपण तुमी आशेतात. आज कितलीशीं आवय बापाय भुरग्यांक पोसून दूख भोगतात. भुरग्यां मोगान कश्ट सोसून सॅक्रिफायस करन त्याग करन लोकांच्या बगलार घोळून पोसलां, पूण आज भुरगीं तांकां लेखिनात, तांचो उडास विसरल्यात. आवय बापायक फोन समेत करिनात. पुलीस जाणा काय आवय बापाय कश्टांत आसता वेळार पावनात. थोड्याच दिसांनी एक प्राय वंसडे म्हाका फोन करता, फादर आमी मस्त कश्टांत आसा. भुरगीं कॅनडा आसा, पूत कॅनडा आसा. आमकां हो खाताणू पयशे नात, काल करचें कळना. कोणी ना आमकां जीव घात करया म्हूण भोगता. आमकां खंय वयचें आमी? भुरग्यां फोन केला रेस्पॉन्स दिनात. भाविनीनो, कितलीशीं आवय बापाय असल्या परिस्थितींत आसात. कित्याक भुरगीं विसरलां. मागीर आमच्या भुरग्यां खातीर आवय बापायचो मोग ह्या भुरग्यांनी विसरूंक नाका. ह्या भुरग्यांनी आवय बापायन दिल्ल्या देवाच्या वाटेन चलोंक मागया. ह्या भुरग्यांत कुटुंबाचो मोग काळजांत उरच्या खातीर मागया. ह्या भुरग्यांनी तांची जबाबदारी समजूं खातीर मागया. ह्या भुरग्यांनी आवय बापायक आखेर म्हणसर तांचो जीव येता म्हणसर पळोवची जबाबदारी म्हजें म्हणलें समजूनी ह्या भुरग्यांक मागया. ह्या भुरग्यांनी देवाच्या वाटेन चलोंक, संवसाराच्या आशेक वंदून आज भुरगीं आवय बापाय वाटेर घालतात. जर तसलीं भुरगीं देवाच्या वाटेक येवन दीत, देवाची वळख ताका मेळोवन दी. कितलीशीं भुरगीं आज मिसा केनात, मागणे ना, देवाचो उडास आसना. देवान इतलें दिल्लें म्हणून ती विसरल्यात. संवसाराच्या गर्वाक आनी अहंकारा बली जाल्यात. कितलीशीं भुरगीं आज माल पिवण्या बली जाल्यात. कितलीशीं भुरगीं आज ड्रग्साच्या त्या सवयेक बली जाल्यात. कुटुंबाचें भीत व्हडली जाता. भुरग्यां खातीर आवय बापाय दुकां गळयतात, रडतात, मागतात. पुणशेता वचून दिंबयेर पडून दुकां गळयतात. मुंड्यार परजे जेजू म्हाका साक्रामेंटारी आवय बापाय रडयत दुकान गळयतात. तें दूख जेजू कडेन पावोवन दी. आवय बापायचें दुकां मोल आसा. आवय बापायचें दूख बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत हाचे वर तें मोलादीक दूख खंयचेंच ना. फळादीक जायनासतना वचना. देखून म्हणटात मालगडी खंयचेंय कर पुता, आवय बापायचें दूख काडी नाका. खंयचेंय कर पुता, आवय बापायचें दूख काडी नाका. सुकोवन तुज्या आवय बापायच्या दोळ्यांत दूख हाडी नाका पुता. मालगड्यांची सांगणे आमी कितें विसरोंक जायना. आवय बापायचें दूख काडून वचो. आज कोण भुरगीं आवय बापायचें दूख काडटात, आवय बापाय तांकां पयस आसात. आमी सक्कट तांचे बसत मागया. जेजू तांकां उजवाडावन दी. सोंप्या तांचे मदीं उजवाड दी. भुरग्यांक आज वाटेक हाड. तांची जबाबदारी समजय. बऱ्या वाटेक परती सोमया. त्या भुरग्यांनी आवय बापाय पळोवंक, त्या आवय बापायनी आपणाची जिणी बऱ्या रितीन जियोंक, आवय बापायन कश्टांनी वावंट काडून शिकयल्लें तांकां. आज तांणी बऱ्या वाटेक तो उद्देश सफळ करूंक, आमच्या भुरग्यांनी भावार्थाच्या वाटेन चलोवंक, मागण्याच्या आनी देवाच्या देवबिरांच्या वाटेन चलो कृपा दी म्हण आमी मागया आनी देवाक आमी समर्पया. कुटां म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, जेजू जेजू तुये रावो. जेजू तुये, जेजू जेजू तुये रावो. जेजू तुये कुटां म्हजी संतोषान भर तूं. कुटां म्हजी उल्हासान भर तूं. कुटां
मुझे संतोष भर दो, खुदा मुझे उल्लास भर दो, यीशु यीशु भर दो, संतोष उल्लास भर दो, यीशु यीशु भर दो, संतोष उल्लास भर दो. एकडी वर बाबा बहिणीनो, मागे आमी ह्या घडये जैती भुरगीं आज आनी तशेंच कुटुंबाचे संदे कोण आज कुटुंबांत हांव वायट वाटेर आसात तांचे बसत मागया. एक कुटुंब बाबा बहिणी एका कुटुंबान एकलो पुरो कुटुंब पाड करूंक, एक बऱ्या कुटुंबान एकलो पुरो कुटुंब वीज बाबली करूंक, तीन तिरकोट करूंक, कुटुंब फुटोवन घालूंक मागया आमी तांचे खातीर. आज आमच्या मागण्याची गरज आसा. कितलेशा कुटुंबांनी आज एक एकलो मनीस आज वाट चुकल्यात. थोडेशे जण आज संवसारी घडण्यांक बली जाल्यात. कितलीशी काजार जाल्ली जोडी आज अविश्वासपणाक बली जाल्यात. वायट संबंध दवरून काणयोन कुटुंब फुटोवंक कारण जाल्यात. आज कितलेशे जण वायट सवय म्हणजे सांपुरो आमान पिवन ड्रग्स आनी दैत्यपटी वेररितीच्यो जुगारी क्लब्स दसऱ्या वाटेन बरी जावन कुटुंब पाड जाता. थोड्या म्हयन्या आदीं एक स्त्री म्हज्या लागीं म्हणटा विनंती करता, फादर म्हजो पती आसले पयशे पुरा आतले व्हरून खंय तो जुगार त्या क्लबांत आसा, व्हरून थंय घालता फादर. आसले भाड्याचे घरांचे पयशे आयिल्ले वेतात आनी कांयले जोडलेले पयशे वेतात. ल्हानशे बिजनेस आसा पयशे पुरा ताका घालता. नश्टारपणा मे रीण जावंक सुरू जालां. मागा फादर ताजे बसत. आनी एक भयण थोड्या दिसा आदीं म्हज्या लागीं विनंती करता, फादर म्हजो पती पयशे घरा हाडिना, कोण घेतल्या वचली ती बायल मनशाची इश्टागत धरल्या पयशे व्हरून पुरा तिका व्हरून घालता. फादर म्हाका आमचे कोण ताज्या मदीं उज वाडावंक भुरगीं आसात. फादर भुरग्यांक शिकयचें गालें करचें कळना. मागया भाव भयणीनो, सक्कड आमी मागया असल्या वायट वाटेन आसल्या सक्कडांनी फाटी येवच्या खातीर, आमचे कुटुंब उरच्या खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया ह्या घडये आनी आमी समर्पया. कुटुंबांत म्हज्या, घरांत म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या, घरांत म्हज्या, येशू येशू तू ये, रावो येशू तू ये, येशू येशू तू ये, रावो येशू तू ये. मागया आमी ह्या घडये भाव भयणीनो, आमी सुम्याचो आशिर्वाद घेवचे पडे. आतां आमी सक्कड आमची तेसांवां जेजू कडेन हाडया. आज बाळक जेजूच्या पुणशेताक तुमी आयल्यात, मस्त तेसांवां हाडून आयल्यात, मस्त इरादे हाडून आयल्यात मागोंक. बहुशा हरी एकल्या तुमकां तुमचे तुमचे कित्या घरांनी समस्या आसात, ह्या घडये जेजू भेटोवन दिवया. मागा जेजू कडेन. सुमी तुमकां काली धाडिना. 2000 वर्सां जेजून कोणा काली धाडूंक नातले. कितलोसो लोक आयले जेजू लागीं. सुम्या सगळ्यांक गुण केले, सगळ्यांक आशिर्वाद दिलो, सगळ्यांक बरी केली. जेजू आमकां कितेंच काली धाडिना. आमचो मोग करता. बाळक जेजू आपली देणी घेवन आमकां राखोन आसा, भलायकी घेवन राखोन आसा, आमकां समाधान दिवंक राखोन आसा. तुजी हरी एक तेसांवां, हरी एक मागणी ह्या घडये जेजूक भेटय. माग ह्या काळजांत तो जेजू कडेन ह्या घडये माग जेजू कडेन. थक्कड तेसांवां आमी उडास करया. आज कितें मागोंक आसा, पिडा तुजी कश्ट तो घरांत आसा, खंयच्या पिडेन तो कश्टाताय, मस्त देमतान वळवळटाय, दायित्व पयसो घाल निराश जालाय, भलायकी मेळूंक ना. माग जेजू कडेन. तुज्या घरांत एक समस्या आसा, परिहार जावंक ना. माग जेजू कडेन. सांग सोम्या कडेन, सोम्या हांव सगळें सालवालां मागून बरो जेजू, पूण हांवें बरोबर सांडूंक ना. सोम्या तुजे कडेन आयल्यार ते मेळटात म्हूण हांव खंडीत जाना. सोम्या आज न्हय तर फाल्यां तूं म्हज्या गरजां पावताय. सोम्या कित्याक संवसारांत तुजे भागार कोण ना. म्हाका सोम्या खंडीत जावनी हांव तुजेर बात येता.
हांव तुजेर विश्वास दवरतां दिंब्यार आमी सक्कड म्हण्या गावया ते तुजेर हांव पातयेता आमची ते सामा जेजूच्या मतीन दवरया जेजूक समर्पया आनी ते कंठार आमी म्हणया आनी उपरांत आमी आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया सक्कड आमी सांगया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगळा तुजेर हांव पातयेता जेजू हांव तुजेर पातयेता जेजू मोगळा सुम्या तुजेर पातयेवन हांव सांगा येयला तुजेर हांव पातयेता सुम्या म्हजी तेसावां भेटोवन दिता जेजू मोगळा सुम्या म्हजी दुकां तुका भेटोवन दिता कश्टांची मोडा सुम्या जेजू म्हजे कुटाम तुका भेटोवन दिता आयल्या वेळा सुम्या एक म्हजे समस्या तुका भेटोवन दिता तुजेर हांव पातयेता जेजू हालेलुया 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 सत्तर में स्तुति करी देवा तुमलो मरा स्तुति करा या करिये सम्याची कृपा तुमच्या देवाला नसा सम्यांचे जो या करी तुझी कृपा म्हणून सम्यांचे जो या सुंदरान दैविक सगत व्हायला सम्या तुझ्या मे पात्य नेला आमची दुका आमचे कष्ट सम्या तुका भेटून दिता आमचे जो तुझ्या बघार मग कोण ना सम्या आमच्या जीवितातले दुःख कष्ट पीडा जिडा सम्या तुका भेटून देता जेजो Jesus we believe Lord Jesus we believe that you are with us Lord no one is Lord there no one is there for you you are there Jesus we believe let your Jesus let your spirit come upon us Jesus fill it with the spirit Jesus Lord Jesus holy blood pour out Lord your holy blood Jesus we believe Lord Jesus we trust you hallelujah 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 सक्कड आमी सुम्यात आशीर्वाद घेवया ह्या घडये जेजूक आमची मागणी भेटयल्यात आमचे दुकां भेटयल्यात आमचे कश्ट भेटयल्यात आतां तोचो आशीर्वाद आमकां दिता भाव भयणीनो जेजू तुमच्या संगत आसा भिये नाका धैर्यान वसा आयज सनोमेचो दीस थोडा दीस जाता खंडी जावं कित्याक सुमी तुमच्या संगत आसा आज तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची धनान आशीर्वाद तो वत्ता भावार्थान तुवें मागलाय भुरग्यां खातीर मागलाय वडिलां खातीर मागलाय तुज्या पती खातीर मागलाय पत्नी खातीर मागलाय आवय खातीर मागलाय बापाय खातीर मागलाय सगळें आज आमची त्या समान सुम्यान गेल्या आमी ते स्विकार केल्यान तो आशीर्वाद दिता दिंबेर पडया ह्या देवाड्या सक्रामेंता गीत गावन आमी सुम्याचो आशीर्वाद मागया Sacramenta sastaman koruya purvilyatya rupa patla dovroriti adarya salvan vicha विश्व्याक बावळताची बळदिव्या जशी बापाक तशीच पुताक उल्हास आनी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोगाच्या स्पिरितान समासमे नावार्ता प्रार्थुया ये देवा विशेष सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला तुज्या ह्या पवित्र मिस्टरांक मान करतना आमचे मदल्या नेणट्या भुरग्यांक विशेष रितीन आस तुज्या पांया तळा समर्पित हांव तांकां तूं पटलून धरून आशीर्वाद दी तांणी प्रायान वाडतना जाणवायन बरोवन तुज्या पुता जेजू साक्षी जावं फावो कर आमी मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवी
गीत सुमिया गीत आमका खोटा मांची समर्पिता तुका गीत सुमिया गीत आमका खोटा मांची समर्पिता तुका अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आणि ससना अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका